आयच्या बजेटाचेर उलोवपा खातीर आमची फायनान्स मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जांणी जो बजेट मांडलो हो सबका साथ सबका विकास आनी सबका विश्वास हाजेर आधारीत म्हणजे मोदीजींचे जे सबका साथ सबका विकास आनी सबका विश्वास हे ब्रीद वाक्य घेवन जे सरकार फुडें वयता ताजेरूच आधारीत आयचो बजेट जर तुमकां पळयत जाल्यार ह्या देशांतल्या सगळ्या लोकांक घेवन फुडें वयता आसतना हे बजेट दिसता. This budget is an aspirational India and which focuses on health, wealth, happiness, hospitality, agriculture, safety and security of all the people. परत एकदा सांगता of all the people. Irrespective of the caste and creed. That is खूप महत्वाचे आसा. This is the depositors up to the 5 lakhs rupees depositors are insured. खंयसर आमी पळयता की बरेचशे कडेन जे डेपोजिट आज इन्शुअर्ड आसप गरज आसा and which is a compulsory केल्ले आसा. Allocation of the 2,500 crores of rupees for the tourism, which is a centrally scheme, आणि ताजो बेनिफीट निश्चितच गोंयाक मोठ्या प्रमाणात जातलो हाजी आमकां खात्री आसा. आयज पर्यंत टुरिजमाक मोठ्या प्रमाणात सेंट्रला कडल्यान बजेट प्रत्येक फावटी एलोकेट जाल्ले आसा. ताणें जेन्ना 2,500 बजेट सेपरेटली फॉर द टुरिजमाक दवरला तेजो मोठो फायदो हो गोंयाक निश्चितच जातलो. डाटा सेंट्रीक पार्क एंड कॅन बी द गूड ऑपॉर्च्युनिटी फॉर द गोवा. आमी पळयता की आजकाल फक्त IT हबचेर चलताले, हाज्या फुडें डाटा सेंट्रीक जर आमी पळयत जाल्यार गोंयांक तेजो मोठ्या प्रमाणात फायदो हेका जावपाक शकता. रेल्वे कनेक्टिविटी फॉर द टुरिस्ट डेस्टिनेशन हाजेर खूब मोठ्या प्रमाणात विचार जाल्लो आहा. 85,000 crores रुपीज फॉर द SC and OBC लोकां खातीर, जे शेड्यूल कास्ट आनी अदर बॅकवर्ड क्लास आसा हाज्या खातीर तांच्यो स्किमी आनी वेगवेगळ्यो तांच्या खातीर आसलेल्यो सगळ्यो वेगवेगळ्यो योजन्यो स्कॉलरशीप पासून ते हावजींग पर्यंत म्हणजे मागासलेल्या लोकांक जर फुडें हाडटले आसत जाल्यार ताच्या खातीर 85,000 crores ऑफ रुपीज बजेटान स्पेशल प्रोविजन केला. स्पेशली फॉर द 53.700 crores ऑफ रुपीज फॉर द ST पीपल. 53,700 crores फॉर द ST पीपल. 28,000 crores ऑफ रुपीज फॉर द वुमन सेंट्रीक प्रोग्राम्स. आयज पळयता आमी तितून एक बरी अनाउन्समेंट हांव बारीक बजेट पळयतालो. थोडेशे प्रोविजन हे फाटल्या वर्सभरात जावंक ना, बट नक्की तेजे फुडले हांवें ऑलरेडी ताका सांगलां की जी हाजो फुडल्या म्हणजे बजेट जाल्या उपरांत तेजो कंटिन्युअसली फॉलोअप फॉर दोज आर न्यू इंडस्ट्री कमींग म्हणजे पर्सनली CM ऑफिसांतल्यान हाजो पर्सनली फॉलोअप जातलो आनी लोकलांक प्रमोट करपा खातीर लोकलाची रिक्वायरमेंट 1,500-2,000 प्लॉट अशी आसा म्हाका खबर आसा. हांवें पळयला, हांवें रिव्यू घेतला. तांकां व्हडलो 25,000 आनी 50,000 प्लॉटाची गरज ना. सो दॅट आमी जी प्रोविजन केला तितून करून म्हाका खात्री आसा की येता त्या फुडल्या 6 म्हयन्या भितर आमी फुलफील करपाक शकतले.